तर तुमकां दाखयता आईचे आमगेल देवीचे डेकोरेशन सजावट पूज कशी जाला म्हणून कितली ब्युटिफुल दिसता न्हू हे पुरो ज्वेलरी पुरो हे पुरो घालून अशी फील जाता की देवी स्वयं अशी बसल्या हांगा आणि आज ही मेन म्हळ्यार गुरुवार आईची गुरुवार म्हळ्यार एकदम स्पेशल गुरुवार नमस्कार महामाये जगत माते परात्परे शंखचक्र गदा हस्ते लक्ष्मी माते नमोस्तुते। What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 7:27 6:45 का अलार्म दवरला इतलं थंड असणार तर उठच्याके जायना आज थर्सडे आणि हेक्टिक असं वग्गी वच्चस म्हाका इतलं थंड लागतं जिल्लो बापरे मागीर फॅन बंद केला आणि थोड्या वेळ न्हिदताना पळयलें तर आता 7:30 जालें 8:30 म्हाका बाय सारखं आज थर्सडे असं आणि आज मार्गशीर्ष महिन्याचे सेकंड गुरुवार हांव फर्स्ट आता ब्रेकफास्ट करता असं फटाफट करता रेडी जाता तर ब्रेकफास्ट रेडी हांव आता फोव केला आणि चहा आज सिंपल केलाय। व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि सगळ्यांके गुड मॉर्निंग आणि आज ही मार्गशीर्षाचे सेकंड थर्सडे सो आज आमगेल घरकडं साबुदाणा खिचडी असं ब्रेकफास्ट आणि मम्मीन तिगे खातीर आनी एक हे केला साबुदाण्याचे खीर केला बिकॉज ती मिठाची कसं नाही खायना ऑन थर्सडे सो खिचडी खावच्या जायना तिका सो तिने साबुदाणाची खीर केला आणि आमगेल खातीर साबुदाणा खिचडी केला सो आता फटाफट लायक करून ब्रेकफास्ट करून घेऊया आणि ती थंय पूज करता असं सो हांगा खिचडी आणि गरमागरम च्या रेडी जाला साबुदाणा खिचडीची टेस्ट म्हळ्यार एक नंबर लागता बेस्ट झालो रेडी जाल्या आणि आता हांव तुमकां दाखयता आईचे आमगेल देवीचे डेकोरेशन सजावट पूज कशी जाला म्हणून हे अलंकार हे रुपारी देवी पळोवच्याक भारी लायक जाता भारी चंद दिसता आता म्हाका पूज करून घेवची आसा हांव पांय पडता हांव खाली बूक वाजयता ऑन थर्सडे सो हांव बूक वाजून पांय पण घेता कितली ब्युटिफूल दिसता न्हू हे पुरो ज्वेलरी पुरो हे पुरो घालून अशी फील जाता की देवी स्वयं अशी बसल्या हांगा म्हण तशी फील जाता की ह्या मार्गशीर्षा गुरुवाराक केन्नाय उपवास हे पूज करतना एकदम हॅपी फील जाता मस्त हॅपीनेस येता घरांतू आणि लायक पॉझिटिव्हिटी येता भारी लायक फील जाता आणि मेगेल मम्मी मस्त वर्स दुखून करता आय थिंक तांगेल वाढीक जाल तेन्ना दुखून 30 इयर्स तरी जाल्ला आसतलें आरामशीर तर तेन्ना दुखून ती करता असं आम्ही सान दुखून हे पळोवन आता ते आम्ही करता असं ती जालेल तशी सो लायक जाता आणि गंमत जाता ह्या पूज करच्याक आणि मस्त ब्लेस्ड फील जाता ह्या मंथांतू मार्गशीर्षा मंथ भारी ऑस्पिशियस मंथ म्हणटा ती आणि आज ही मेन म्हळ्यार गुरुवार आईची गुरुवार म्हळ्यार एकदम स्पेशल गुरुवार त्याची रिझन कसं करतोस आज ही दत्त जयंती वय असं दत्त जयंती असून आज ही सगळ्यापशी होड पौर्णिमा असं सो आज फुल मून आणि आज होड पौर्णिमा सो आज ही भारी लायक दिसू या वर्षाचे अशी म्हणतात तुझं लास्ट full moon of this year of 2025 so today is a very very auspicious day आज आम्ही लायक कन पूज करूया आणि देवाक थँक्यू म्हणया इतली लायक वर्स आमगेले सगळ्याला गेला म्हणून आणि येवची वर्स आमगेल खातीर मस्त लायक वच्चो म्हणून आम्ही प्रे करूया आणि तुमगेल सगळ्यां खातीर हांव प्रे करता हांग दुखून सो आय एम शुअर शी विल ब्लेस मी एज वेल एज ऑल ऑफ यू नमस्कार महामाये जगत माते परात्परे शंखचक्र गदा हस्ते लक्ष्मी माते नमोस्तुते इच्छिले मिळे सारे सत्य श्रद्धा सकाळ दाखून भायर आशिल्लो आणि जस्ट मेगा आतां क्लास जाले घंटे जाले 1:15 हांव आतां आमाते वता म्हळ्यार आज मार्गशीर्ष न्हय तर तिगेलो उपास आसा आणि तिणें जेवणय केलां आतां तिने म्हाका सांगलें की घर कडेन पांय पडच्याक तर हांव पांय पडच्या वता आनी जेवून मागीर वापस म्हाका क्लासाक वचचें आसा तर आतां जेवच्या वता घर कडेन गायस ह्या गाडये कलर पळया असो विंगडो कलरच न्हय अट्रॅक्टेड कलर जस्ट आता घर कडेन आयलो हाय तिगेले पूजेनी पुरो खोन जाल्ले रांदप पय जाल्लो फर्स्ट वचून पांय पडया
प्रसाद घेतले फूल के प्रतिष्ठा बनवून आली आजी बाय ओ तो आजी मूल की प्रतिष्ठा पुन्हा मग गोतून आता आम्हाला हळदी गेला दिवस अरे हा आज मेगा अम्माला आणि अण्णाला वळली के दिवस आजी प्रतिष्ठा पुन्हा म्हणता उडगा सेद्दा तशी हंग पुरो नैवेद्य पुरा कोण जाला खीरी बेंडे सगळे शीत आणि म्हाका दिसता चणे सारू होय चणा करी आणि चणा सारू 6 hours later. घंटे चल्ले 7:30 घरकड होत तसं हांग पळया एअर पोल्युशन पळया कितलो धूळ अस पळय हांगा म्हणजे दोळ पुरा जळटस आज फुल मून डे दिसता चंद्र कितलं चंद दिसता पळया सो आता जस्ट क्लिनिका दुखून फ्री जाली आणि आता घरकड वता आम्हाला घरकड थंय वचून आम्ही आरती करया देवीले आणि मागीर गणेश येतलो गणेश आता आरतीक पावशना दिसता तर जस्ट आता शुभदाल घरकडे आयला हांगा मार्गशीर्षाचे सेकंड गुरुवार हांगा वामन आसा आणि हांगा आता मी जेवच्या बसल्या आजी चण्या गशी अच्छा मुगा गशी ओके 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 सॉरी बटाटा उपरी बटाटा उपे चपाती शीत आणि मेगल फेवरेट शिरा एक नंबर वगी जेव भूक लागली चलो आता मी जेवया सुपर आजी तर जस्ट आमी आता टॅरस आयलेली आणि टॅरस येऊन आमकां हांगा चंद्र पडोवचें आशिल्लें आम्ही फुल मून पडायचे आयलेले आईचे इयराच्या तुमकां सकाळी सांगला नव्या ह्या वर्साचे लास्ट फुल मून ऑफ दिस इयर हो मागूच नासलें येताना हांव चंद्र पळयलो आलो बट आतां तिने सांगलें लास्ट इयर लास्ट चंद्र चंद्रा वाटू चंद्र पळोवया न्हय तुवें ओ तशी ओके आमकडे आमगेल्या घरा वैरीचे चंद्र तुम्ही पळया ती ब्युटिफुल दिसता आजी फुल मून आता मी आता घरकडे आयले आणि टॅरस वचून चंद्राक पळोवन घरकडे आयला आता मेघल चंद्राक पळयता चंद्रा वाटू चमकलेलं चंद्र पळायचं चंद्रा कोटी चंद्र इज इक्वल टू स्क्वेअर चंद्रा इज स्क्वेअर इक्वल टू स्क्वेअर नाही रे सॉरी वरी चंद्रा स्क्वेअर चंद्रा स्क्वेअर ही म्हाका सांगतास दत्त जयंती गो आई स्वेअर म्हाका गोत बद्दो गोता म्हाका इतलें गोतास की आईची दिवस सांगतो आमी सान आसतना मायपाची आमगेली म्युजीक टिचर आशिल्ली आनी आमकां भजन शिकयता आशिल्ली मायपाची आनी आमगेलो पुरा ग्रूप आशिल्ले आमी तो पुरो ग्रूप आसना माटुंगा वचून आसना ते एक दत्त मंदिर आसा ते वचून आमी भजन म्हणचे आशिल्ले बिकॉज दत्त जयंती असता वय तेंचे सांगतास न्हू दत्त जयंती आनी म्हाका गोत नाशिल्ली की आज दत्त जयंती करून ओके ओके तर आता तूं सांगले करून म्हाका उडगास आयलो आजी म्हळ्यार दत्त जयंती करून आनी प्लस आमी ते सान आसतना आमी भजन आनी पुरा करचे वच्चे सो तू गतस वे दत्त भगवान म्हळ्यार एक कसन आहे खंयचे अवतार ते म्हाका दत्त भगवानाक 3 फेस आसना करेक्ट न्हू कसले असं ताका मग त्या गाय तागेले हें ते तर ताची हे कसं म्हणतात ताका आम्ही वाहन म्हणतो गणपतीक कशी असली बट ते 3 आईस बद्दल सांगतात गोत ना चला हाका कसानपणी गत ना जे हांव सांगता चल सीगस तू सांग म्हाका कळटा दत्त भगवान म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू महेशाचे अवतार वय कळ्ळें आतां कळ्ळें ब्रह्मा विष्णू महेश्वर सॉरी एक महाऋषी आशिल नाव मागत ना म्हाका स्टोरी गतस खाली तागेल तो आनी तागेल वायफ दोगूय अशी एकदम भक्तीन विलीन जावन देवाले नामस्मरण करता आशिल्ले ते साधनाक बसतात ना तशी आणि ती जी तागेल बायल आशिल्ली तिगेल नाव कसं की कसं की असं म्हळ्यार ती तिगेल थ्रू ते आयला पुरा तर म्हण म्हाका तें नाव उडगास येना बट सो ती आसना ती एकदम पतिव्रता स्त्री आशिल्ली म्हळ्यार तिगेल बामूण जो साधना करूं बसला तागेल वेळ ती मस्त हे आशिल्लें म्हळ्यार ती पतिव्रता म्हणतात ना कसं तागेल अगेन्स्ट वचचें ना तागेल वायट लेखच तशी सो कसं जालें गो तस ती इतली पतिव्रता म्हणून नारद मुनी आसना नारद मुनी वचून देव लोकांक पुरो घोशणा करून आयली की अरे मस्त चांग बायल मनीस म्हळ्यार अशी एक आसत हांतू तर ते हांगेल जे वायफ आसा लक्ष्मी माता पार्वती माता हांकां पुरो आसना थंय ईर्ष्या जाल्ली की कोण आसा म्हणून आमगेला म्हणके पवित्र ईर्ष्या म्हळ्यार जेलसी जेलसी वर्ड अशी देवाला यूज करचे ना पण अशी चिके हें फील जालें की कोण आमकां कळका ती कोण म्हण आमगेल लेवलार अशी आमगेल म्हणके लायक चारित्र दवर न्हू अशी कोण आसा म्हण तर ते पळोवच खातीर तांणी
हांक पेटयले तोगू ओके कोणाक 2 जणांक पेटयले तोगू म्हळ्यार अवतार घेवन देव चमकल तो ओके 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 तर हांनी चमकले ब्रह्मा विष्णू महेश आणि त्यांनी अशी ऍक्टिंग केले साधू जावन आणि त्यांनी त्या पुढे जमान्यान कशी आशिल्ले साधू आयले तांकां आमी भिक्षा दिवं का जेवण दिवं का कसलें दिवं का तर तशी तिगेल जो कुटीर तूं चमकले जेन्ना चमकले तेन्ना ते साधून तिका सांगले तिणें हें केलें नमन केलें की खुशी जाली तुमी आयले तुमगेली कसन सेवा हांव करता तर तिका कसन सांगलें करता जाय तूं आमकां दान अन्न दिवं का बट तूं म्हळ्यार निर्वस्त्र जावन दिवं का म्हळ्यार अवंगल घालना तिले अच्छा त्या अवस्थेर दिल्यार मात्र आमी घेवयात नाजाल्यार आमी घेवच्या जायना अशी सांगले ओके आता ती हंतू भितर आयली डायलिमांत आयली की आतां जर हांगेल मना केल्यारी देवाल अपमान म्हळ्यार देव सारके महापुरुशाल अपमान जाता आनी हांव हें आयकल्यारी म्हगेल बामणाल अपमान जाता मिन्स हांव तेगेल प्रती हांव डिसऑनेस्टी दाखयता सो आतां कसं करचें म्हणून मागीर तिणें कसन आयडिया केलें तीन टांक कस न्हय अशी तिगे लागीं पावर्स आशिल्ले थोडे तीन त्या पावर्सान तांकां चेडू केले त्यागे जाणाक बाब केले सांग बाब ओके 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 बाब असल्यारी तांगे येत्राक ती अशी म्हळ्यार सांज चेडा येत्राक ते कावो येत न्हय तशी सो ताका बाब केले आनी ते पाळण्यान दवरले म्हण पळय आमी दत्त तूं ते सान 3 पाळण्यान दवरतात पळयला सो ते पाळण्यान दवरले आनी मागीर तांकां भोजन करायले म्हणजे ते आवसू लेका जल्लो म्हण तशी सो तिगेल हांग येवन मागीर तांणी देवी पुरो तोगो आयली की अरे खंय चमकले आनी ब्रह्मा विष्णू महेश पळयतान तांकां हें केलां चेडू जाला तांणी मागीर तांणी तिगेले भक्तीन म्हळ्यार तांकां बिलीफ जालें तांणी तोगो आयली की ही बदची तिगेले म्हळ्यार कॅरेक्टर चरित्र पुरा इतलें लायक आसा तितली लायक बायल मनीस आसा सो ताजे खातीर तिका तांणी आशिर्वाद दिले ब्लेस केले आनी आपास तांणी तांकां देव मागीर तिगेले तर आयलीच तांणी की देव आसत म्हणून मागीर तांतू कळलें की ब्रह्मा विष्णू महेश म्हण तांणी तिकाय वच नाशिल्लें तांणी कोण म्हण सो ते जॉयंट ह्या हाका ब्रह्मा विष्णू महेश ते दत्त तेदूच ते जे हेजे जन्म जाल्लो त्या ताका दत्त म्हणटात ओके 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 सो तुका कळ्ळी वे स्टोरी हा बद्दची आज कळली म्हाका म्हाका गोत नाशिल्ली स्टोरी पळय व्लॉगा निमित्त कितलो पुरो कळटा सद्दां खंय ना कोण आयकला या अशी केन्ना केन्ना अशी कसन कसन पळयता आसता व्हिडिओज अशी केन्ना वाजयता आसता तेन्ना म्हाका कळ्ळें भुरगी शिकली प्रगती झाली वा 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 व्हेरी गुड पुरा वत ना म्हाका खंयची म्हाका अशी कळ्ळा पुडगाच दवरता मागीर आज हांव हांगा सगळ्यांक सांगला मार्गशीर्शान तूं आज इतले व्हड दिवस हे गुरुवार सगळ्यांक खातीर हांव प्रे केला आनी सगळ्यांक महालक्ष्मी माता ब्लेस करतली होय आनी तुका हें गोत कसं आज मुलकी देवस्थाना प्रतिष्ठा ते म्हाका गोत नाशिल्लें म्हाकाय गोत नाशिल्लें म्हाका अम्मान सांगला सद्याक ओके आज तांगे मेगेल अम्माने अन्नाला आज वर्ल्ड के दिवस तिथी लेकर होय तिथी लेकर सो पण आज कितली लायक दिवस पुरा तूं आज फुल मून आज लास्ट फुल मून ऑफ द इयर वाव सो आतां हांव तुमकां स्टोरी सांगलें म्हाकाय गोत आशिल्लें तितलें म्हाका सांगला हांव स्टोरी मे बी आय कुड बी रॉंग म्हाका मेन पुरो ते नेम्स ते पुरो काय उडगा आसना बट स्टोरी म्हाका रफली करता असो त्या सांगचे प्रयत्न केला रॉंग असल्यारी प्लीज तुम्ही करेक्ट करात आणि पुरो आणि फाल्या कामाय आसा आणि आता मी व्हिडिओ हांगाच एंड करता ती तुमकां परत आमगे व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर